बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 लुकाचे शुभ वर्तमान 22:12 अशें आमकां सांगता. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो. जेजू कसलोय वावर करचे आदीं बापाक मागणें करतालो, ताची खुशी आयकोन घेतालो आनी उपरांत आपलें मिसांव वो काम फुडें व्हरतालो. स्तोत्र 16. तुजें दर्शन घेवन सर्वेस्परा आमी दादोशी जातल्यो. मोगाच्यानो एक फामील कशी आमी सगलीं ह्या पवित्र जाग्यार भोव सकाळीं शांत वातावरणांत थोडो वेळ जेजू सांगाताक सारूंक आनी आमच्या नव्या दिसाक सुरवात करूंक आमी जेजूशी आयल्या. तो तेच जेजूच्या नांवान आमकां सगल्यांक कुरपेन भरलेलो दीस अनुभवूंक मोगाचो येवकार दिता. आयज आमच्या मागण्याचो विशय जावन आसा देवाचें राज विस्तारुया. देवाचें राज विस्तारुया. आनी सुरवातेक आमी गायन घेवया दिसाच्या तिनूय पारा W5. दिसाच्या तिनूय पारा प्रभू तुझी याद करता. वर येवन आदार तुजो दी म्हूण सदांच मागीत आसा. वयर येवन आदार तुजो दी म्हूण सदांच मागीत आसा. दिसाच्या तिनूय पारा मोगाल आसना मनान चिंता. पळोवंक तुका भोगूंक तुका प्रभू सदांच वांगडेता. पळोवंक तुका भोगूंक तुका प्रभू सदांच वांगडेता. म्हज्या आत्म्याक तुजी सुशी केन्नाची तूं ओटलो. तुज्या गोपान म्हाका विंगू सासणाक बागीत दवरतलो. तुज्या गोपान म्हाका विंगू सासणाक बागीत दवरतलो. जेजून जिन्सावार वोपारींचो वापर करून देवाच्या राजाची समजणी लोकांक दिली आनी हेंच देवाचें राज परगटूंक आपल्या शिसांक आपयले. जेजून आपल्या बापाची येवजण मानून घेवन
बापान दिल्लें कार्य शाती पावोवंक जेजू फुडें सरलो. आपल्या आख्या जिवितान बापाचेर आनी ताच्या खुशयेचेर ध्यान मोन दवरून जेजून सोडवणेचो वावर केलो. तो जेजू ह्या उंड्या रुपान ह्या वेळार आमच्या मुखार हाजीर आसा. आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक आपल्या शिसांक विचून काडले आनी आमकांय तो उलो मारता. ताच्या उल्याक जाप दिवन आमकां जोण एकल्याक हें देवाचें राज विस्तारूंक जबाबदारी आसा म्हूण उगडास करुया. ह्या संवसारांत आमी जियेतना देवाच्या राजाचीं तत्वां आमी वेव्हारांत घालून देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक आनी उर्बेन आनी देवाचें राज विस्तारूंक वावरूंक ह्या वेळार खालतेकायेन आमची मान बागावून त्याच जेजूक मोगान आमी नमस्कार करुया. सगलीं बसुया आनी ह्या वेळार आमी गीत गायतले काम एंड वर्शीप. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू म्हणटा, खोटेपण पयस कर. केन्ना केन्ना आमकां दिसता आमचें जिवीत इबाडलां. कोण आमकां तेंको दिना. आमच्यो अडचणी सुटाव्यो करिना वो आमचेर आकांत आयलोलो आसा तेन्ना देव म्हणटा. स्तोत्र 34:8. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर
कितलो मोगाळ गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस भागी. पवित्र स्नाना दिसा आमी बापाची आपणायलोली भुरगीं जाल्याव. देवाचें राज विस्तारपाचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां जोण एकल्याक जबाबदारी आसा. सांत पावलूस सांगता, हांवें रोयलें, आपोलोन शिंपलें, पूण देवान वाडयलें. तो रोयता ओ शिंपता ती म्हत्वाची न्हय, वाडयता तो की म्हत्वाचो, आनी तो म्हणल्यार देव. हें काम फुडें वतना जेजूचे लागशिल्लीं पाटलावदारां कशीं आयज परत जेजूचो खेरीत उलो आमकां. जायते पावटी आमी आमच्या उतरांनी, चिंतनांनी, आवड्यांनी आनी कोदण्यांनी देवाचें राज विस्तारूंक फावो तो सहकार दिवंक फाटीं सरल्याव. तर ह्या वेळार थोडोसो वेळ ओगीच रावून आमी आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करुया. आनी ह्या वेळार आमी गीत गायतल्याव हांव तुजो इबाडियो पूत I5. हांव तुजो इबाडियो पूत, म्हजी वाट पळयतासलो. म्हजे पावन उपकार दयाल काळजा विसरलो. हांव तुजो इबाडियो पूत, म्हजी वाट पळयतासलो. म्हजे पावन उपकार दयाल काळजा विसरलो. कोण सोडून हांव वेचोना, तुजी वेंग हांव सोडचोना. तुजो मोग विसरचोना, तुजो मोग विसरचोना. कोण सोडून हांव वेचोना, तुजी वेंग हांव सोडचोना. तुजो मोग विसरचोना, तुजो मोग विसरचोना. तुजी सांडलोली शिडी मूय मोगान सोदून काडली. काट्यांनी घुस्पलोली, कांदार तुवें उबारली. तुजी सांडलोली शिडी मूय मोगान सोदून काडली. काट्यांनी घुस्पलोली, कांदार तुवें उबारली. कोण सोडून
हांव वेचोना तुजी वेंग हांव सोडचोना तुजो मोग विसरचोना तुजो मोग विसरचोना घर सोडून हांव वेचोना तुजी वेंग हांव सोडचोना तुजो मोग विसरचोना तुजो मोग विसरचोना सगल्या काळजान ताका दिनवासुया. स्तोत्र 126 ओल 3. The Lord has done great things for us, and we rejoiced. देवान आमच्या पासत व्हड व्हड वस्तू केल्यात, आमी खुशाल जावया. दिनवासनी सदांच गरजेची. जो कोण आपणाक आदार करता ताका आमी दिनवासूंक शिकूंक जाय, ओजाणां जावंक जाय. तो मागीर मनीस जावं वो देव जावं. जाणें आमचेर उपकार केला ताका जर आमी दिनवासिनात जाल्यार तें अनुपकारपण जालें. स्तोत्रकार अशें म्हणटा. स्तोत्र 28 ओळ 7. सर्वेस्पोर म्हजें बळ आनी धाल, ताचेर म्हज्या काळजान विस्वास दवरलो. ताणें म्हाका आदार दिलो आनी म्हज्या आंगांत नवो जीव भरोन आयलो. देखून सगल्या काळजान ताका दिनवासता. आमी जायते पावटी देवा कडेन मागतात आनी कितलेच पावटी आमची मागणी शार्ती पावतात. असल्या वेळार आमी देवाक दिनवासतात ओ ताचे उपकार विसरतात काय? ह्या वेळार सर्वेस्परान केल्ल्या उपकारांचो आमच्या मनांत आमी उगडास हाडुया. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 वाखाणी तुका सोम्या. वाखाणी तुका सोम्या. मोहिमा तुका सोम्या. मोहिमा तुका सोम्या. आर्गा तुका सोम्या. आर्गा तुका सोम्या. वाखाणी तुका सोम्या. वाखाणी तुका सोम्या. ह्या वेळार आमी गीत गायतल्या वाखाणी E13. E13. वाखाणी देवा बापा, वाखाणी ताच्या पुता, वाखाणी पवित्र आत्म्या, रुसनाराक मोहिमा आर्गा, आपणायली ताची भुरगी, वाखाणूंक ताका सदा, तारुका वंदन दिनवा, सोडयली बाबून ताची, ताची रुस्ती विस्वास, मोगाच्या आत्म्याक वंदन, काळजाच्या दुलोक पावण्या,
काळजाचे मानून गायो. मातेवाचे शुभ वर्तमान 4 ओळ 4 अशें आमकां सांगता, उंड्याच्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. तर ह्या वेळार हेंच देवाचें उतर आयकूंक आमचें मन आनी काळीज आमी तयार करून सगळीं उबीं रावया. मार्कूचें शुभ वर्तमान 4 ओळी 26 ते 34 26 to 34. आनीकूय ताणें म्हणलें, देवाचें राज अशें. एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओंपता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बी किल्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा ओस्तोंगी फळ दिता. पयलीं पालो, मागीर कोणस आनी शेकी कोणसान गुलगुलीत गोठो. आनी शेत पिकतोच लुवणी पावली म्हणून रोकडोच तो विळो लायता. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक सोर करुया? ओकोसली वोपार घालून तें चित्रावुया. तें सांसवाच्या कोण्या पोरी, जो जमनीर ओंपतात तेदना संवसारांत आसा तितलेय बियां परस सोंपुल्लो, पूण ओंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगल्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो फांद्यो फुट्टात की वाऱ्यावेल्या सुकण्याक ताचे सावली तळा आसरो घेवंक मेळटा. ताचेन आयकून घेवंक जाता तसले सोबार वोपारांनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वोपारी शिवाय ताचे कडेन उलयनासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सोगलें फोडून सांगतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्लें वाचप मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतलें घेतलां. सुमार 64 AD वर्सा निरो रोमाचो पातशाय आपल्यो येवजण्यो साकार करूंक रोमा शाराक उजो घालता आनी हाचो गुन्यांवकार क्रिस्ती भावा भयणाक करता. रोकडोच क्रिस्ती भावा भयणाक पिडापीड धुमालो सुरू जाता. क्रिस्ती लोकांक खुर्सार मारून उज्यांत लासून फाटल्यान जनावरां सोडून जिवेशी मारतात. ह्या धुमाळ्यान 2 महान धर्मदूत पेद्रू आनी पावलू मात्रीर मरतात. असले परिस्थितीन दुखी निराशी जाल्ल्या जेजूच्या पाटलावदारांक मार्कू शुभ वर्तमान बरोवन तांकां बुजवण दिता. तांचो भावात घोट करता आनी कोश्टां धुमाळ्यान
जेजू सुम्यांक गोवाय दिवूंक उत्तेजन दिता. आनीक एक दाखलो आमी आयकुया. सेप्टेंबराचे 14वेर 1940 वर्साक ट्रेनीन दार्जिलिंग व्हिएतनाम मादर ट्रीजा वेताना आपलेच भितर एक उलो आयकता. हो उलो तिका गरीब अनाथ पिडेस्त भावा भयणीची सेवा करूंक आपयता. हो उलो आयकून आपलो शिकोवपाचो वावर सोडून गरीब अनाथाची सेवा करूंक निर्णय घेता. एका दिसा जेन्ना मादर ट्रीजा म्हजे लागीं 5 रुपया आसात आनी हांव गरीब अनाथां खातीर घर ओ अनाथ आश्रम बांदूंक सोदतां म्हणून आपले वडिलेक सांगता, तेन्ना तिची वडील तिची फकाणां करून तिका म्हणटा, 5 रुपयांनी तुज्यान गरीब अनाथां खातीर घर बांदूंक जावचें ना, केन्नाच ना. तेन्ना मादर ट्रीजा हांसत्या मुखामळान तिका सांगता, होय हांव जाणां 5 रुपयान म्हज्यान गरीब अनाथां खातीर घर बांदूंक जायना, पूण देवाच्या आदारान आनी हे 5 रुपयान हांव कितेंय करूं येता. आयज न्हूच फकत गरीब अनाथ पिडेस्तांची सेवा करूंक एक घर आसा, पूण असलीं 500 वयर घरां उबीं केल्लीं आसात. 1950 वर्सा जेन्ना मादर ट्रीजान मिशनरीज ऑफ चॅरिटी ही संस्था स्थापली तेन्ना ते संस्थेंत फकत 12 वांगडी आसलीं, पूण आयज 5000 वयर संस्थेचीं वांगडी आसात. मादर ट्रीजान भारतांत सुरू केल्लो वावर आयज मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हे संस्थेची वांगडी संवसाराच्या सुमार 132 वयर देशांनी गरीब अनाथ पिडेस्तांची मोगान सेवा करतात. सोमी जेजू 2 बियांच्यो ओपारी घालून देवाच्या राज्याची समजणी दिता. पयले सुवातेर देवाचें राज जावन आसा देवीक वावर, मनशाच्या कोश्टांचो फोल न्हय. किंगडम ऑफ गॉड इज अ डिवायन वर्क, नॉट अ ह्युमन अचिवमेंट. हे सोत सोमी जेजू आपशींच वाडट्या बियांची ओपार सांगून थावे करता. एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओंपता आनी ताचो परमोस सांबाळ करता खरो, पूण जमणी पोंदाक बी कशें किल्लोता, वाडटा आनी पीक दिता तें तो कांयच नकळो. तें बी रोयतल्याच्या हातांत ना. तेच भाशेन देवाचें राज म्हूण जेजू सांगता. आमी बी ओंपतात ओ शिंपतात खरें, पूण तें वाडून पीक दिवप देवाच्या हातांत आसा. आमी सहकार दितांव, आमचे लागीं कितें जाता तें करतांव, पूण वाडून पीक दिवप हें देवाच्या हातांत आसा. वी कॉपरेट, गॉड ब्रिंग्स अबाउट इट्स ग्रोथ. आमी तरेकवार भासांनी देवाचें राज विस्तारूंक वावुरतात, पूण जेन्ना आमच्या वावराक फळ मेळना तेन्ना निराशी जातांव आनी वावर लेगीत करपाचो सोडून दितांव. असले परिस्थितीन सोमी जेजू आमकां उत्तेजन दिता. देवाचें राज देवीक वावर, मनशाच्या कोश्टांचो फळ न्हय.
आमी आमच्या हातांत आसा तें करूंक गरज. फावो त्या वेळार देव पीक फोल्ड दितलो. दुसरे सुवातेर देवाच्या राजाची जोरी सुरवात ल्हान वो पळोवंक सोंपुल्ली दिसत, पूण ताचो शेवट व्हड. ते सवकास वाडत वाडत वेता. हें सोत जेजू सांसवाच्या बियाची वोपार घालून सोजमणी दिता. जोरी सांसवाचें बी ल्हान पळोवंक सोंपुल्लें, तें ओपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगल्या झाडां परस व्हड जाता. ताच्यो खांदयो फुट्टात आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्याक ताचे सावळे तळा आसरो घेवंक मेळटा. सोमी जेजूचे पाटलावदार सांसवाच्या बिया भाशेन पळोवंक ल्हान वो थोडे आसले आनी तशेंच पिडापीड कोश्ट सोंसतले तेन्ना मार्कून हें शुभ वर्तमान बरयलें. मार्कू ही ओपार बरोवन सोम्या जेजूच्या पाटलावदारांची सांसवाच्या बिया भाशेन सवकास वाड जातली म्हूण सांगून आमकां बोरवोसो दिता. तर ह्या वेळार आमी गीत गायतले हांव M2 हे आत्म्या बापाच्या. आत्म्या बापाच्या आत्म्या जेसूच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या बापाची भुरगी आमकां कर. जेसूचे गोवाय आमकां कर. मोगाची बाबूय आमकां कर. मोगाची बाबूय आमकां कर. आत्म्या बापाच्या आत्म्या जेसूच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या. ह्या वेळार आमच्या काळजांत आनी मनांत आमी जायती मागणी घेवन जेजूशी आयल्यान. तर ही सगली आमची मागणी ओगेपणान आमी जेजूच्या पांयाशी दवरुया. तर उगडास करुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांची. उगडास करुया सगल्या फादरांची, सिस्टरांची, जेजूचें राज विस्तारतात तांची,
जावं ते देव संदेशकार, जावं ते समुदायाचे फुडारी, जावं ते फुडारी आमच्या देशाचे राजकारभार चलयतले, जावं तीं भाव भयणां देवाचेर विस्वास सोडून पयस गेल्यांत, असले साबार गरजा आमी देवाच्या जेजूच्या पांयाशी दवरून सगलीं दिमी घालून बरोबर जेजून शिकयलेलें मागणें करुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.